विसवा उपरांत तुमचे स्वागत। गोंय राज्य योग अकादमीन शेनवारा कुमारजुआ योग शिबिराचें आयोजन केल्लें। ह्या शिबिराचें मार्गदर्शन योग गुरू डॉ. सूरज काणेकर हांच्या हजेरेंत जालें। ह्या सुवाळ्याक थळावे आमदार हजर आशिल्ले। आरडेक्स गोवा खातीर कुमारजुएच्यान महेंद्र गांवकर। सुंदरशा वेळार चडशे कार्यक्रम दनपारां सकाळचे किंवा सांजचे जाता। सकाळी 5:30 वरांचेर फातोडेचेर जाता, म्हणजे खूबच सुंदर वेळ। ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्ले गोवा स्टेट योग अकादमीचे चेअरमॅन भाऊ, आमचे वीज मंत्री, तशेंच योग गोवा स्टेट योग अकादमीचे योग प्रमुख बाब प्रदीप, महिला प्रमुख नीलम, तशेंच ZP महिमा, सरपंच शीतल, कोऑर्डिनेटर समीर, बाब नागेश, योग टीचर दामोदर, योग टीचर सलीम, बाकीचे हांगा सगळे मानेस्त हजर आशिल्ले सगळे शिबिरार्थी मानेस्त, तुमकां सगळ्यांक हांव नमस्कार करून तुमचें स्वागत करता। आमी हे प्रत्येक कडेन वचून अशी योग शिबिरां लावपाक कित्याक सोदता? खूब इम्पॉर्टंट। प्रत्येक कडेन हांव सांगता, ह्या ब्रह्मांडाचेर पृथ्वी अशी एकच आसा सद्याची आमकां खबर आसा, ज्या जाग्यार मनुष्य जीवन किंवा जिवाणू हे अस्तित्वात आसा। ह्या ब्रह्मांडाचेर पृथ्वी ही अशीच आसा, एकच जागा आसा ज्या जाग्यार जीव आशिल्ले ऑर्गेनिजम हांगा उपलब्ध आसा। तातूंतच्यान सगळ्यांत श्रेष्ठ मनुष्य आमी जावन ह्या ब्रह्मांडाचेर ह्या पृथ्वीचेर रावले। आमी जेन्ना हे मनुष्य म्हणून जेन्ना जन्म घेता, तेन्ना हे मनुष्याचें शरीर घेवन आमी जन्म घेता, म्हणून